71 ऑफ 24 ते कुचेले कोमिताचे इश्यूचे 3 एक्युजांक अरेस्ट केले. इनिशियली 2 जाणांक 20 नोव्हेंबर 2024 अरेस्ट केल्ले आनी तांकां 21 तारखेर फर्स्ट रिमांडाक हाडलेले कोर्टान. फर्स्ट रिमांडाक जेन्ना तांकां कोर्टान हाडलेले पळय तेन्ना हांवें डिफेन्स घेतलेलो की 111 सेक्शन 111 सब क्लॉज 3 ऑफ BNS एक्ट जे तांच्यांनी लायलां हें सेक्शन एट्रॅक्ट जायना हे ऑफेन्साक. कित्याक 111 हे ऑर्गनायज्ड क्रायम आनी हे सेक्शन लागपाक तुका पयलींचे तुजे 2 चार्जशीट फायल केल्ले आसूंक जाय तुजेर आनी तेचे कॉग्निजन्स कोर्टान घेतलेले आसूंक जाय. आनी हे जे म्हाजे एक्यूज आसा पळय तेंचे कोणाचेरूच पयलींचे चार्जशिटां फायल केल्ली ना आनी तांचे कडेन एंटीसिडंट ना. आनी त्या पॉयंटार हांवें एक जजमेंट दिल्लें की जेन्ना रॉंगली ऑर्गनायज्ड क्रायम लायता तेन्ना कोर्ट कॅनॉट ग्रांट PC हॅज टू ग्रांट JC म्हणून तांकां ज्युडिशियल कस्टडीचो रिमांड दिल्लो. तेन्ना एज पर लॉ जेन्ना ऑफेन्स is punishable with 10 years and less, and when the accused is in custody, police gets 60 days to file charge sheet. If you don't file charge sheet within 60 days or you don't file an application for extension of time to file charge sheet within 60 days, जाल्यार you are entitled for default bail. Accused is entitled for default bail. पण ती default bail ताणें चार्ज शीट घालच्या पयलीं जावं एक्सटेंशन फॉर टायम घालता पळय तें एप्लिकेशन घालच्या पयलीं ती डिफॉल्ट बेल एप्लिकेशन घालूंक जाय. आतां आमच्या केसीन ह्या कितें जालें, रमेश राव आनी शकील अहमद शेख ह्या दोगांकूय 60 डेजा वयर जाले आतां कस्टडीन आसा. तांची ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान ऑन मॅरिट्स बेल रिजेक्ट केल्ली म्हणून आमी ऑनरेबल हायकोर्टान बेल घाल्ली तेंची. मीन टायम तांचे 60 डेज जे आसले चार्जशीट फायल करपाचे ते सोंपले. ते सोंपूनय पुलिसांनी चार्जशीट घालूंक ना म्हणून आमी बेगीन डिफॉल्ट बेल घाली आनी त्या पॉयंटाचेर कोर्टान आमकां आयज डिफॉल्ट बेल ग्रांट केलें आनी रिलीज केलें. सो दोनूय एक्युजांची सद्या बेल ग्रांट जाल्ली आसा. बेल ग्रांट जाले, अजून चार्जशीट घालूंक ना. आमी तिसरो एक्यूज जो कस्टडीन आसा पळय रवी चव्हाण ताजीय बेल घाल्या, ती फाल्यां दवरल्या. सो चड करून ती ग्रांट जातली कित्याक ताजे बेल घालच्या पयलीं काय अजून चार्जशीट घालूंक ना. सो जो ऑर्डर हाका केल्या पळय सेम फुटिंगाचेर ताजी जातली. कितें कंडिशनाचेर घातला श्योरिटी बीन? कंडिशन्स कितें घातल्या रिलीज केल्या पळय आयज तांकां ऑनरेबल JNFCन कंडिशन घातल्या तांकां 50,000ची एक लोकल शुअरिटी घातल्या. ID प्रूफ हे दिवचे म्हणून घाला आनी डिटेल एड्रेस. सेकंडली शूड नॉट टेम्पर विथ द एविडन्स थ्रेटन कंप्लेनंट आनी ते घातला. शूड नॉट कंटिन्यू ऑर कमीट सिमिलर ऑफेन्स. नॉट टू लीव द कंट्री विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट. शूड कॉपरेट विथ द इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर एन इन्व्हेस्टिगेशन and shall remain present as and when called by the court or the investigating officer. Applicant shall report to the investigating officer at Mapsa police station for 8 days from 10 AM to 5 PM from the next day of his release with a lunch break of 1 PM to 2 PM. म्हणजे फाल्यांच्यान ताका 8 दीस रिपोर्टिंग दिला. 10 ते 5 पर्यंत ताणें रिपोर्ट करप आनी मदीं ताका 1 वराचो लंच ब्रेक दिला 1 to 2 आनी मागीर देर आफ्टर on first Monday of every alternate month in between 11 AM to 1 PM for a period of 1 year. म्हणजे ताणें मागीर हे रिपोर्टिंग जाल्या उपरांत एवरी ऑल्टरनेट मंथाच्या फर्स्ट मंडे फ्रॉम 11 AM to 1 PM 1 वरस सोंपसर ताणें रिपोर्ट करूंक जाय. हे इतके कंडिशन्स घालून कोर्टान तांकां दोगांयकूय रमेश राव आनी शकील शेख हांकां दोगांयकूय बेल दिल्या. ओके. आनी जो तिसरो एक्यूज आहा तेजी हियरिंग फाल्यां दवरल्या. दवरल्या. तेजें नांव कितें? तो रवी चव्हाण. रवी चव्हाण. थँक्यू.